म्हज्या अपुरबायच्या बाबा भयणीनो, प्राचीत काळान आमी आसा. हो प्राचीत काळ आमकां दर एकल्याक एक सवलत, एक सैग आमच्या जिविताची बदलणी करूंक, आमच्या जिविताची नवसणी करूंक आनी अदी करून आमकां भाव भयणो क्रिस्तावांक एक काय बरी आमकां संदी, ही सोबीत सुंदर हो वेळ आमकां आमच्या जिवितान आमी भितर सरूंक आनी विचार म्हाका करूंक हांव कितलो भावार्थान वाडलां. हो म्हजो भावार्थ कितलो म्हाका जेजूक लागीं व्हरून दवरता. हो म्हजो भावार्थ म्हाका कितलो जेजूच्या जिवितान ताच्या कुरपेन म्हाका वाडूंक आदार करता. बाबनो, खरेंच जितले आमी जेजूक लागीं आसतले तितले आमच्या जिवितान कोस वाडत वेतले, तितले आमच्या जिवितान जायते प्रश्न वाडटले. पूण तरी जितले आमी ताका लागीं आसता तितल्या कोश्टांक, ह्या आडकुडींक, ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक तोच आमकां आपले बळ गोठाय दितलो आनी तोच आमचे वरवीं ह्या कोश्टांक, आमच्या आडकुडींक, आमच्या प्रश्नांक, दुयेंसाक, पिडेक फुडो करूंक तो आमकां सांगात जातलो. ते बसत आयची वाचपां भाव भयणो आमकां जाणवायेन भरोवन ही जाणवाय कितें ती आमकां इस्कुटावन आमकां सांगता जाल्यार जेजू शिव वर्तमानाय सांगता ही पदवी म्हणल्यार ताची जाणवाय कितें. वॉट इज द विजडम ऑफ दॅट ऑथॉरिटी? वॉट इज दॅट विजडम ऑफ दॅट हॅविंग पोजिशन इन दीस वर्ल्ड? बाबनो, आयज हे ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आयज आमकांच नियाळ करुया, आमी आमकांच पडोवया. ह्याच जाणवायेन हांव जेजूच्या कुरपेन कितलो वाडलेलो आसा. जेजूक ताका अदी करून ताचे सांगाती, ताचे शीस, जरी तो ताचे ते सांगाता भोंवताले पूण ताका जायते फावटी ओळखूंक विसरताले. जर तो ते ताचे शीस आसले, मोगाचे आसले, जर हे शीस ताका लागीं आसले, चिटकून आसले, तरी जेजूक अणभवूंक, तो कोण तो जाणा जावंक ते जायते फावटी विसरताले. ताची सांगाती भोंवतलो लोक, जुदेव, देव मंदिराचे यादनीक, धर्मशास्त्री, फारिजियो, सादुसीस, जाणार मनीस, देवाचे कुरपेन भरलेले मनीस, पयत पुस्तक सजमून घेतले मनीस, उस्कुटावन दुसऱ्यांक सांगतले परगोडटले मनीस, जेजू कोण तो ओळखूंक विसरले. आनी ते बसत जायते फावटी अप्रोच ते विचारताले, तो कोणाचो पूत? तो थिव्याचो पूत न्हय? तो खूंयच्यान आले? ताचो गांव कितें? तो नाजारेत, हलको गांव, एक पोरको गांव, बेस्तो वाठार. ताचे प्रश्न आसले, कसली पदवी ताची, एक कसले सत्तेन तो उलयता. तो लोकांचे सांगता बेस्तो देव मंदिरांत वेताय न्हय? तो पोरक्या साद्या लोकां लागीं तो भोंवताय न्हय? तो पातके सांगता, दोन वसुंधरा सांगता, जेवणा खाणां करता न्हय? तो आमकां शिकोवंक कोण? आमी येदे व्हडले जाणार. तो आमकां सांगूंक कोण? आमी इतले वर्सां आसात, आमी देवाची आमकां सगळी खबर आसा, मोइसेसाचे नेम कायदे आमी जाणाव, हो कोण आमकां शिकोवंक? आमी शिकलोले, आमी पदवीदार, आमकां म्हायती आसा, आमकां परंपरा कितें ती खबर आसा, आमकां आमची यागोड आसा, आनी हो कोण? सादो मनीस येवन आपूण देव म्हूण सांगता, आपल्याक पदवी आसा म्हूण सांगता, आपल्याक वळखता, तो देवाक वळखता म्हूण सांगता. हे कशें कितें सगळें? भावा भयणीनो, खरेंच जेजूक ते सोदूंक आनी जेजू कोण तो जाणा जावंक ते सोदूंक विसरले. ते आतां आपलेच पदवीन येताले. तांकां पदवी म्हणल्यार व्हडले नांवाची पदवी आसली, तांकां पदवी म्हणल्यार झुजाची पदवी आसली, तांची पदवी म्हणल्यार जाणवायेची पदवी, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी आपली सेवा करची, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी मान दिवचो, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी सलाम करचे. पूण देवाची पदवी भाव भयणो अशें न्हय. ताची पदवी जाणवायेन बोलली, ल्हानविकायची, दुसऱ्याची सेवा करतली. His authority was not to take the powers and to rule on others. But my dear friends, his authority was to come down in all humility and wash the feet of others, to serve others. खरेंच
हेच पदवीन जेजू जियेलो देखून ते ताका ओळखूंक विसरले. बाबून आयज हे पदवे पासत आयज लोक जायतो झुजता. ह्या नांवा पासत पदवे पासत आयज झुजा मांडटा. आयज हे पदवेक लागून दुसऱ्याचे अत्याचार करता. आयज हे पदवेक लागून दुसऱ्यांचे जुलूमशाही चलयता. आयज हेच पदवेक लागून लोक दुसऱ्यांक मारूंक जिवेशी मारूंक फुडें सरता. आयज हेच पदवेक लागून दुसऱ्याचे नांव पिड्यार करूंक भोंवता. आयज हेच पदवेक लागून आपले नांव परगट करूंक आपलेपणान बरोवन विंगास घेवन आयज दुसऱ्यांचेर राग काडून भोंवतात. मारामारी करूंक भोंवतात. आयज दुसऱ्याचें नांव विबाडूंक भोंवतात. हेच पदवेक लागून आयज धर्मामध्ये आयज आमचे गोंदळ जाल्लो आसा. हेच पदवेक लागून आयज आमचे जाती काते मध्ये वेगळोसार आयिल्लो आसा. आयज हेच पदवेक लागून आमचे जिवीत काळोखांत पडलेलें आसा. आयज जेजू म्हणटा ही पदवी हांव घेवन येवंक ना, पूण हांव घेवन आयलां बापाच्या मोगाची पदवी. आनी ही पदवी म्हणल्यार सगळ्या कोश्टांक फुडो करून तुजो कुरीस उबारून आपल्या फाटल्यान येवंक, आमच्या शेजाऱ्याची आमच्या पेल्याची आमी सेवा करूंक. आनी तातूंतल्यानूच ही पदवी आमकां दिसून येता. हे पदवेंत तारण आसा बाबनो. हे पदवेंत खरी सत्य आसा. हे पदवेंत नवें जिवीत आसा. हे पदवेंत खुशालकाय आसा. हे पदवेंत एक नवो भरवंसो आसा. एक यात्रेकारां ह्याच पदवेन जी जियेतात, जी यात्रेकारां ह्याच पदवेन फुडें वेतात ही पवी सव बांदूंक तांकां एक नवो भरवंसो आसा. हे जेजू आयज बाबनो आमकां सांगता. ताची बाराबर भोंवतले, ताका सांगाता भेटतले जावं फारिसेव जावं धर्मशास्त्री हे पदवेचेर विचार करतले. पण आयज आमकांच आमी विचार करुया कसले पदवेक हांव आशिल्लो आसा. नांवाचे पदवेक, जुलूमशाही चलयतले पदवेक, बोडपणान जियेतले पदवेक, आयज दुसऱ्याची सेवा करूंक 24 वरां तयार आसतले ह्या सात्वीक ह्या प्रमाणीकपणाचे पदवेक, ह्या ल्हानविकायचे पदवेक आमी तयार आसोंक जाय. ही पदवी आपणावंक कोणीच भाव भयणो आयज ह्या संवसारान हांवें कितले मार्क्स जोडल्यात, कितले नेम जोडल्यात, कितली नामणां जोडल्यात हें गरजेचें न्हय. पूण ह्या संवसारान हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितलो प्रभाव हाडला, दुसऱ्यांच्या जिवितान हांवें कितलीं बरेपणां हाडल्यात हें गरजेचें. भाव भयणो, ह्या संवसारान हांव खंयचे सुवातेर जियेतां हें अदीक म्हत्वाचें न्हय. पूण हे संवसारान हांवें दुसऱ्यांक म्हज्या जिवितान कितली स्वाद केल्या ही गरजेची आसा. आमच्या जिवितान आयज आमच्या घरांनी आमच्या काबडांनी कितलो रोग भरलेलो आसा, कितले तरेच्यो ब्रँड आसात, कितले तरेचे म्हज्या काबडांनी वस्तू आसात हें गरजेचें न्हय. पण हे काबडान आसलेल्यो वस्तू आमी कितल्यो दुबड्यांक वांटल्यात हें अदीक मोलाचें. बाबनो, म्हज्या जिवितान हांव कितलीं वर्सां जियेतां हें मोलाचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान एक दीस हांव सारतां, तो दीस देवाच्या मोगान हांव कितलो जियेतां आनी म्हजो मोग हांव दुसऱ्यांक कितलो वांटतां हें अदीक मोगाचें. बाबनो, ह्या संवसारान म्हजो कितें अधिकार, कसली म्हजी पोजिशनां हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्याची ल्हान जावन कितली सेवा केल्या हें जावन आसा एक व्हडलें पदवेदार देणें. आमच्या जिवितान म्हाका कितले इश्ट आसात, कितले म्हजे बरे देखणार आसात हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांव दुसऱ्यांक कितलो इश्ट जालां, दुसऱ्यांक हांव कितलो बरो देखणार जालां हें आमकां अदीक म्हत्वाचें. भाव भयणो, आमच्या जिवितान कितली म्हाका शेजारी आसात, कितली आमची सोयरीं दायरीं आसात, कितलो आमचो फामील कुटुंब आसा हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांव दुसऱ्याक कितलो शेजारी आसा, हांव दुसऱ्याक बरो पेलो जालां हें अदीक म्हत्वाचें. म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्यांक कितली भेट केल्या, कितल्या लोकांक हांव भेटलां हें गरजेचें न्हय. कितले म्हजी भेटो जाल्यात, कितलीं वर्सां हांवें भेट केल्या हें गरजेचें न्हय. पूण म्हजे भेटे वरवीं
हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितली बरेपण हाडल्यान, कितलो आत्मीक फायदो हाडला, हें गरजेचें. म्हज्या जिवितान हांव कितलो खुशाल आसा, हांवें कितली नामणां जोडल्यात, हांव कितलो संतोशीत आसा, हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितली खुशालकाय हाडल्या. काळोखान पडलेल्यांक कितलो उजवाड दिला, निराशी जाल्ल्यांक तांच्या तोंडार कितलो हांसो हाडला, हें अदीक भावनो म्हत्वाचें. म्हज्या जिवितान हांवें कितले तेर्स केल्यात, कितली मागणी हांव करतां, कितले हांव मिसान वांटो घेतां, कितले हांव संस्काराची भेट करतां, हें गरजेचें न्हय. म्हज्या जिवितान भावनो हांव दुसऱ्यांक कितलो क्रिस्त जालां, दुसऱ्यांक कितलो जेजू जालां, कितल्याक हांव तारोण जालां, कितल्याक हांव सोडवडणार जालां, कितल्याक हांव पेकयणार जालां, हें अदीक म्हत्वाचें. ह्या संवसारान हांव कसल्या बोंगल्यान जियेतां, कितली म्हजी गिरेस्तकाय, कितें म्हजी सर्वीस, खंयसर हांव वावर करतां, हें गरजेचें न्हय. पूण कितल्या जाणांक हांवें आसरो दिला, हें अदीक मोलाचें भाव भयणो. आनी ते बसत ह्या संवसारान हांवें कितले फावटी पवित्र पुस्तक वाचलां, कितले हांव पवित्र पुस्तक जाणां, कितली म्हाका ताची जाणवाय आसा, हें गरजेचें न्हय. पूण कितलें पवित्र पुस्तक म्हज्या कोज्ञांतल्यान, सेवेंतल्यान हांवें परगटलां, कितल्या जाणांक हांवें गोवायकी दिल्या देवाच्या मोगाची, हें गरजेचें जावन आसा. ते बसत आयज जेजू भाव आमचे लागीं मागता, आपूण आयलां ती हे पदवी घेवन न्हय, हे पदवेन जिवंक न्हय, पूण म्हजी पदवी म्हज्या बापाच्या येवजणीन आसा. आनी कितें ती बापाची येवजण? की हांवें मनशा कुळाची सेवा करूंक, ह्या मनशा कुळा खातीर मरूंक तयार आसूंक. बाब आसाय तूं आनी हांव तयार ही देवाची ल्हानविकायची सेवेची पदवी आपणावंक आनी ल्हान जावन ह्या प्राचीत काळान जेजूच्या ह्या तारुणीक वावराक हांवें तांक मारूंक हांव फुडाकार घेवंक आसा. हांव तयार. आतां आमी नव्यान सुरू लागीं पावतले हांव हे आमच्या आत्मीक तयारेन जेजूच्या जिवणपणान वांटो घेवंक आसा. हांव तयार. म्हज्या जिविताचें एक चाल हांवें बदलूंक आनी ह्या जिवन जेजू खातीर गोवायकी दिवंक आसा. हांव तयार. म्हजेच वायट संवय सोडून, म्हजोच आशिल्लो राग, सगळे विंगास काडून उडोवंक जेजूक हांवें आपणावंक, ताची पदवी हांवें आपणावंक आयज मिसान हीच कृपा आमकां मागून घेवया. बाप साहेब आमकां हेच मागता. कोणांतली व्हड पदवी म्हणल्यार ल्हानविकायची. द वेरी की फॉर अ सक्सेस इज ह्युमिलिटी. हेच ल्हानविकायचें आवरण घालून जेजून ते निमाण्या ब्रेस्तारा केले आपले शिसाचे पांय धुवन. हेच आमी ल्हानविकायचें आवरण घालून दुसऱ्याचे पांय धुवंक किते भाशेन आमी तयार जावया आनी आमच्याच जिविताची बदलणी करून जेजूच्या जिवणपणान वांटो घेवंक भाव भयणो आमी तयार जावया.